एकला सेवा सस्ना सस्ना मधुगा oro pritu ako संसार sogli rozna tuji सेवा oro pritu ako संसार sogli rozna tuji सेवा Sorbe spora ekla seva Sasna sasna no matuka Sorbe spora ekla seva Sasna sasna no matuka बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचं मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. भाव भयणीनो, इतलो पावस पडलेलो आसतना आमी हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्या ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवंक तो आमकां आज आपल्या उतरान आनी आपल्या जेवणांत पोसता. ह्या जेवणांत वांटो घेतना सोंपून गेल्ल्या एल्विनो बिएगासी आमचे भाव बसत मागुया. ताची गोची आज 3ऱ्या वर्साचो उगडास करतात. ताका सासणाची शांती जेजूचे पुनर्जीवनपणाचें भागिलीपण फाव जावंक मागतना जोसिक द सिल्वा आंतोनेता रोद्रिगीस आपापलो वाडदीस संभ्रमतात. तांचेर देवाचो खेरीत आशिर्वाद तांकां बरी भलायकी आमी मागुया. तशेंच मागूंक लायलां आंजला हें सोंपिल्लें 8 वर्सांचें भुरगें हॉस्पिटलांत आसा. डेंगी ही पिडा जावन मागुया. जायतो लोक आमचो डेंगी पिडेन सोंसता हॉस्पिटलांत आसा. तांकां फावो तो इलाज मेळूंक आनी तांकां पिकोवणी मेळूंक आमी खेरीत भाशेन मागुया. हांव पातकी सर्पविदार देवाक आनी तुमकां हांव भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांवचा रक्षणका मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट घालून आनी बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे सौभाग्य सदांच्या कुवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पविदार देव आमची काकलूत करूं. सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमची एकल्याची खाजगी देसां आनी गरजो बापाक उबारुया. देवा आमचे मोगाळ बापा, तुजीं भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलें. सगळे तरेचे पिडींतलीं कुडी आत्म्याचे पिडींतलीं आमकां राख. तुजी पेकोवणी आमकां फाव कर आनी तुज्या मोगांत आमकां सदांच बाळगून दवर. आमच्या सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन.
आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. आमाजियान बेतेलाच्या यादनिकान इस्रायलाच्या राजाक जेरोबियामाक असो एक निरोप धाडलो. इस्रायलाच्या घराण्या मदें आमोस तुजेर खोलपला. तो सांगता ते देशाच्यान आनीक सोसूंक जायना, कित्याक तो अशें सांगूंक भोंवता, जेरोबिया तलवारीन मरतलो आनी इस्रायल आपल्या देशांतल्यान पयस निर्वाशी जावन वेतलो. आमाजियान आमोसाक सांगलें, आरे बाकणारा, चल, जुदाच्या प्रांतान परतून वच. थंय तुजो ग्रास जोड आनी बाकीत कर. बेतालांत आमकां आनीक बाकीत करूं नाका, कित्याक तें राजाचो पवित्र जागो, राष्ट्रीक देव मंदीर. आमोसान आमाजियाक म्हटलें, हांव प्रवादी न्हय म्हूण प्रवाद्याचो पूत. हांव एक मेंढरां राखणो आसलो आनी रुंबोड झाडाचो सांबाळणार. पूण सोरेस्परान म्हाका हिंड राखपांतलो काडलो आनी म्हाका सांगलें, चल, म्हजे इस्रायल पोरजेक बाकीत कर. तोर सोरेस्पराचें उतर आयक. तूं म्हणटाय, इस्रायला विरुद्ध बाकीत करूं नाका, इजाकाच्या घराण्याचेर आड संदेश दिवं नाका. आतां सोरेस्पोर सांगता तें पळय. तुजे बायलेक शारांत कोलवंतपण करचें पडटलें. तुज्यो पूत धुवो तलवारीन मरतल्यो. तुजो गांव मापून वाडटले. तूंच पुर्यान मेळ्ळे जमनीर मरतलोय आनी इस्रायल आपल्या देशांतल्यान पयस निर्वाशी जावन वेतलो. देवाचें उतर. देवाचे वडुका. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सोरेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. म्हणुया, सोरेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. सोरेस्पराची सुमोत सोरबोरी जिवाची घोटाय. सोरेस्पराचे नेम सदांच खरे. नेणट्याची जाणवाय. जबाब, सोरेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. सोरेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सोरेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजवड दोळ्याचो उजवाड. जबाब, सोरेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. सोरेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र, सदां तोखपाची. सोरेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. जबाब, सोरेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. भांगरा परस निर्बेल भांगारावून काळजाक ताची आस. मोवा परस पोल्यांतल्या मोवावून उदीक ते गोडवे. जबाब, सोरेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. उद्गार. देव बाप आसलो जेजू सवे खुर्सार आपले वेगेन पोत्तून घेवच्याक संवसार. मनशाक आपले वेगेन धाडूंक आतां दोयेन ताणें आमचे आदीन केला. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माती वापर म्हणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजू दुसरी ओड्यार चडलो आनी पोवतोळ मारून आपल्या नोगरांत आयलो. ते वेळार आंतुर्नार पडलेल्या एका आरकाराक जेजूची काठीर घालून हाडलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरकाराक म्हळें, भियो नाका पुता, तुजीं पातकां भोगसलीं. आनी आयकना फुडें
थोडे शास्त्रांनी आपल्या भितर म्हळें हो देव निंदा करता तांची चिंतना ओळखून घेवन जेजून म्हळें तुमच्या मनांत असलें वायट कित्याक चिंतात तुमी तुरांतलें खंयचें उदीक सोंपें तुजी पातकां भोगसली म्हणूंक वो उठ आनी चल अशें म्हणूंक पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवंक ताणें आरकाराक म्हळें उठ तुजी खाट घे आनी घरा वच आनी तो उठलो आनी आपल्या घरा गेलो हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशाक असली पदवी दिल्या देखून देवाक तांणी वाखाणलो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान Vakané tuka Krista. उठ तुजी खाट घे आनी घरा वच काटीर न्हिदलेल्या आरकाराक जेजू म्हणटा कोणे तरी ताका धरून हाडिल्लो आनी आतां तो आपली खाट घेवन चलून घरा वयता जेन्ना आमी जेजूक अणभवता आमचें सगळें असलीच मिलाक जाता तो जेजूक भेटलो आनी तो खाट घेवन घरा चलून गेलो भाव भयणीनो आयचें शुभ वर्तमान आमकां सगल्यांक एक स्फूर्ती जेजू आमचे सांगाताक आसा जाल्यार आमचें जिवीतूच एक मिलाक जेजू आमचे सांगाताक आसा जाल्यार आमच्या जिवितांतले पातक पयस आसतले जेजू ह्या आरकाराक ताची पातकां भोगशिता ताका नितळ करता आनी ताका न्हूच आत्म्याची पूण कुडीची भलायकी फावो करता पातक आमकां पिडेवंत करता पातक आमकां एके भाशेन आर जाल्ले भाशेन देवाच्या आनी मनशाच्या संबंदांतली तोडटा आनी जेजू आमकां आपल्या भोगसण्याचो हात दिता नवी मनशां करता केन्ना केन्नाय आमच्या जिवितांत आमी कुडीची न्हय आत्म्याची आर जाल्ले भाशेन दिसता जेन्ना आमचे संबंद आमच्या घरांत आसलेल्या कडेन आमचे संबंद आमचेच कडेन आमचे संबंद समाजा कडेन स्वयंबा कडेन सारके नात तेन्ना आमी एके भाशेन आरीन आसता वी बिकम पॅरालिटिक्स when we break relationships with our family members, with our neighbors, with the members of our communities. We become paralytics when we break relationship within ourselves. देवाच्या नेमाप्रमाणे आमी जियेना पातका उद्देशीन देवा सुशेली पयस सोदता आमी एके भाशेन आरीन भरता आज जेजू भाव भयणीनो ह्या आरकाराक बरो करता तेन्ना आमकां एक एकल्याक दाखयता की आपूण सोडवून दिवंक आयला आख्या मनशाक सोडूंक आयला आत्मा आनी कूड आत्म्याची पेकोवणी आमकां मेळटा जेन्ना आमी पातकांचें भोगसणें मागता आत्म्याची पेकोवणी आमकां मेळटा जेन्ना आमी बरें कुमसार करता आत्म्याची पेकोवणी आमकां मेळटा जेन्ना आमी पातक पयस दवरून जेजूच्या संबंदांत जियेता तर आज आमी घरा वयता आसतना मनान धरया जायते फावटी आमकांय कसली तरी आर जाल्ली आसता ती आरेंतली आमकां मेकळीं कर
आनी कुडी आत्म्याची आमकां भलायकी दी म्हूण तोच जेजू जाणें आरकाराक म्हळें उठ तुजी खाट घे आनी घरा वच तो ह्या आल्ताराचेर येतलो ताची पिकोवणी कुडी आत्म्याची आमकांय मागून घेवया. बिटोने वेलार आमी गायन गावया यादनीक उंडो समोर पिता C18 पेज 36 C18 पेज 36. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी वैभव आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबा सर्वेस्पर मानून घेव. देवा, ह्या तुजे पवित्र गुटां वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय. देखून हे संस्काराक फाव तसली जावं आमचे काळजाची भोक्ती हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारतांव. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन भासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदवीधर आनी शास्त्राचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वता आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. नितीन प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग. आपलेच कुशेन
कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतलो. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, म्हज्या रगताची काल्स. नवे आनी सासणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गुरपूर गुटुया. जेजू मेलो. जेजू जिवन जालो, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा की तुमीचेर विस्तारलेली पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबान, सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. सर्वेश्वराचे चाक रायली नेबी काकूर कर. ताका संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. बावतिजमांतल्यान जेजू बराबर तो मेलो, तशेंच ताचे बराबर तो आतां पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव मनीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपले घरांनी रावन हे मिसा भेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुआर मारी देवाची आनी आमचे माय सांगाती, तिचो पोती बागयोन झुजे, बागयोन दोनरूत, आमचो आस्कारी बागयोन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाव भयणीनो, जेजू आमकां पेखवणी दिता. प्रत्येक फावट आमी जेजूक आमचे काळजांत घेता तेन्ना कुडी आत्म्याची भलायकी तो आमकां फावो करता. गरजेचें म्हळ्यार आमचो भावार्थ. हो जेजू जाणें आरकाराक बरो केलो, तुजी खाट उखल आनी घरा वच म्हणलें, तोच आमकां आपल्या जेवणान आस्पोसता. हे ताच्या जेवणाच्या बळान ताचेच गोड संबंदान जिवंक बराबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीचो, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आयज आमकां दी, आनीक आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीं तूं आमचीं पातकां बगोस, आनीक आमकां तारणेन पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सुरमुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान उतरिकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सुराखंतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पृथ्वी आनीक महिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुमी जेजू क्रिस्ता जे धर्मतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सवेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तुळसिकाय कोटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
एकामेकाक मोगान शांतीची कोणान दिवया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतली. हे जेजूच्या जेवणात वांटो घेवन ताची पेखवणी अनुभवतली आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमयांच्या वेळार आमी गायन गावुया. जिविताचें उदक जिविताचो उंडो D23 पान 60 D23 पेज 60. 지위다체 우독하고 비옥교체 갈레아루 지위다초 우독하고 라우교체 부케ля루 지위다체 우독하고 비옥교체 갈레아루 지위다초 I'm so
प्रार्थूया. सर्वेश्वर आमचे बाप्पा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुजे जिवान आमकां भरूं, ताची पेकवणी आमकां फावो जावं आनी सगळे तरेचे पातकाचेर आड झुजून ताच्या एकचारांत आमी वाडत वचूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. फाल्यां शुक्रार जुलायची 1 तारीख म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार. आमची कुमसारां आसतलीं सांजे 5 ते 6 उपरांत 6 वरांचेर मिसा उपरांत मागण्यांचो आपोस्तलाद ह्या वांगड्यांची जमात आसतली. हे जमातींत वावर करूंक नवी कमिटी आमी वेंचून काडटल्यो. सगळे मागण्यांच्या आपोस्तलाचे जे वांगड्यांनी फाल्यां सांजे मीस जाल्या उपरांत उपकार करून रावचे. आमी तरेतरेच्या विशयांचेर भासाभास करतले आनी हो मागण्यांचो आपोस्तलाद अदीक जिवाळ करूंक आमचो हुस्को आमचो तेंको आमी ह्या वावराक दितले. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. शेवटाक आमी गायन गावुया खुशाल सोदांस F13 पेज 91. F13 पेज 91. Kushal sodas ami voce, kushal rados ami rauce, Boga ci vide tu zvoje, na vojna